नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावडेकर. सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. गोय रोखडेच मास्क फ्री. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. जिल्हाधिकारी काडटलो ऑर्ड. मुंबई, दिल्ली, तेलंगण, चंदीगडा उपरांत गोय जातले मास्क मुक्त. पोर्तुगीजांनी मोडिल्ली देवळां परत उबी करपाचो सरकाराचो प्लान. मुख्यमंत्री म्हणटा पुराभिलेख खात्याक करूंक लायला अभ्यास. बीजेपीच्या 42व्या स्थापणूक दिसा प्रधानमंत्री मोदीचे घराणेशाही आड रणशिंग. घराणेशाही करतल्या पक्षां आड दरेक राज्यांत भाजपा उभो रावतलो. कार्यकर्त्यांक संदेश. बीजेपी सोडली, अपक्ष लढलो, मात संघाची विचारसरणी सोडून कांय लोकांनी कारस्थान करून बीजेपी कडच्यान कडेक दवरलो. पार्सेकार उलयलो. गोंयांत अकस्मात वादळी वारें, उटंगाराचो पावस, कांय कडेन झाडां कोसळ्ळीं. मडगांव, पणजे धरून कितल्याशाच वाठारांनी लायट गुल. फायर ब्रिगेडीची धांवपळ. गोविंद गावडेन घेतलो खात्याचो ताबो. कला संस्कृती खातें परत दिलें म्हूण उमेदीर. खेळा मंत्री म्हूण खेळा मळार फोकस करपाचें घेतलें आव्हान. मडगांव रेल्वे स्टेशनार 4 किलां वयर गांजा सयत एकल्याक उखल्लो. चौकशी करतना ताचे कडेन सापडले 2 पिस्तूल, 18 गुळयो. डिलिव्हरी दिवंक आयिल्लो, घेवपी पावलोच ना. पेडणे ते काणकोण मेरेन बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां. आरजी म्हणटा सगळींच मोडात. हायकोर्टाची ऑर्ड मेर्शे, चिमला, सांताक्रूज लावन चलची ना. गोंयभर मोहीम जाय. गोंय रोखडेंच मास्क फ्री करतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलां. जिल्लोधिकारी खंय रोखडीच ऑर्ड काडटा. कोविडाच्या महामारीत 2 वर्सां जालीं. देशाबरोबर गोंयांतय मास्क सक्ती आशिल्ली. आतां केशी देंवता तश्यो एक राज्य मास्क सक्ती काडीत आसा. आतां मेरेन मुंबय, दिल्ली, तेलंगण, चंदीगडान मास्क सक्ती काडल्या. मास्क गोवा विल बी मास्क फ्री सर. ऑलरेडी कलेक्टर तेजेर हें करतलो पुर्तुगेज तेंपार मोडिल्लीं देवळां ती परत बांदतलो म्हणून मुख्यमंत्री कांय दिसां फाटीं उलयल्लो. मुख्यमंत्रीक विचारल्यार तो म्हणटा पुरातत्व खात्याक सर्वे करपाक लायला. तुम्ही म्हटलेले की रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल त्याचे कितें प्रोसेस सुरू जाला का म्हणून एक प्रोसेस जाला का म्हणटा रिस्टोरेशनाचो हेका. ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर. भुरग्यांक मास्क घालून एग्जाम दिवची पडटा हें आमचें दुर्दैव. आदलो मुख्यमंत्री शिक्षणाचो जाणकार प्राध्यापक लक्ष्मीकांत पार्सेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. ताचे शिक्षण संस्थेंत खंय कोणाकच मास्क सक्ती ना. कोण घालता, कोण घालिना, तांकां कोण कांयच म्हणिना. पार्सेकार उलयलो. जंय मास्क घालून बरोवचे पडटात हे त्या भुरग्यांचें दुर्दैव हांव म्हणून. पूण आमचे भुरगे जेन्नाच्यान आमी शाळा सुरू केल्यो आमी क्लासांत किंवा कॅम्पसांत मास्क वापरपाचें आमी केन्नाच कंपल्शन करूंक ना. किंबहुना एखादो पालक जर भुरग्याक सांगता आसा की ना तुवें मास्क वापरचो म्हणून आमी तेचेरूय कांय केन्ना हें करूंक ना, अडचण निर्माण करूंक ना. आतां आमचे कडेन एसएससीच्योच परीक्षा आसात अश्यो ना, 12वेच्योय परीक्षा आसात. दोनूय केंद्रां आमचे कडेन आसात. हायर सेकंडरी कडेन हायर सेकंडरीचें केंद्र आसा 12वेचें, इश्कोला कडेन एसएससीचें केंद्र आसा. आमच्या दोनूय हेड्सांनी आमच्या हांगासरल्या पद्दती प्रमाणे कोणाकूच मास्क वापरपाचें बंधन घालूंक ना आनी भुरगे कॉम्फर्टेबली भुरगीं आन्सर करतात.
बीजेपीच्या 42व्या स्थापणूक दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे घराणेशाही आड रणशिंग. काय विरोधी पक्ष घराणेशाहीक वावुरतात. फक्त बीजेपी घराणेशाही आड. घराणेशाही पक्षाआड दरेक राज्यांत भाजपा उबो रावतलो. प्रधानमंत्र्याचो कार्यकर्त्यांक संदेश. वोट बँक राजकारणाचेर बाण. बीजेपीची सामाजिक न्याय पंद्रस सुरू. केंद्राच्या स्किमी विशीं बूथ पावड्यार जागृती. केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। भारतीय जनता पार्टीचो 6 एप्रिल हो 42वो स्थापना दिन आणि या स्थापना दिनाच्या निमित्तान पुराय देशभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केला। भारतीय जनता पार्टीचे कार्य मार्गक्रमण कशें जावचें हाजेर तांच्यांनी मार्गदर्शन केलें। अंत्योदय तत्वाचेर चलपी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार अल्पसंख्याक आसतले, समाजातलो विविध घटक आसतले हांच्या पर्यंत सरकाराच्यो योजना आमी पावोवपाच्यो। त्या खातीर 6 तारखेपासून 20 तारीख पर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आसतली, महात्मा फुले जयंती आसतली, या सगळ्या कार्यक्रमांच्या निमित्तान आमी सगळ्या लोकांच्या पर्यंत अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराच्यो योजना पावोवपाच्यो हे पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलां। त्यांच्या प्रदेश कार्यालयात आमी महासत्यनारायण महापुजेचें आयोजन केल्लें। बीजेपी सोडून अपक्ष लढलो तरी संघाची विचारसरणी सोडूना। वेंचणूक हरलो तरी जिकिल्ल्या भशेनच। पयसो मोडीनासतना 6000 लोक आपल्या फाटल्यान आसा हें सिद्ध। आदलो मुख्यमंत्री बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। कांय लोकांनी कारस्थान करून खंय ताका बीजेपी कडच्यान कडेक काडलो। पक्ष सोडलो म्हणून हांवें संघाची जी विचारधारा जेका लागून हांव पक्षांत आयलो ते विचारधारे पासून फारकत घेवंक शकना। भारतीय जनता पक्षाचें काम आज हांव करना किंवा भारतीय जनता पक्षा कडल्यान गोंयच्या युनिटा कडल्यान पयस गेलो म्हणजे हांवें तो विचार सोडलो असो ना। काही व्यक्तींनी म्हाका ब्लॉक करपाचो सिस्टमॅटीक प्रयत्न केलो। गैरसमज कोणाच्या कानार घालूंक जाय आसले ते चुकीचें चित्र निर्माण केलें। ताका लागून म्हाका दिसलें की इट इज अ रायट टायम आनी हांवें खंयच इलेक्शन स्वतंत्ररित्या लढयलें हाचो म्हाका खंयच पश्चात्तापूय जायना आनी म्हाका 6000 लोकांनी समर्थन दिलें हें म्हाजें हांव यश धरतां, हांव विजय धरतां। विरोधकां कडल्यान मोठ्या प्रमाणार पयशे कशे वांटले हेका सगळे साक्षीदार आसात। इतलें आसून 6000 लोक जर रावतात म्हणजे पार्टीन जर म्हाका तिकेट दिल्ली जाल्यार पार्टीची 5-6000 मतां म्हाका मेळपाक कांयच हरकत नासली। हांव सहज जिखून येवपाचो। हांव हारलो हेजें म्हाका कांयच दिसना। राती अकस्मात पावसान धांवपळ। दक्षिणेत कितल्याशाच वाठारांनी झाडां आडवीं। मडगांवां सांजे लायट गेल्ली, मध्यान राती आयली। पणजे फातोडेर कांय वाठारांनी लायट गुल। मंगळार बुधवारा अकस्मात गडगड जगलां। पावसाचो येलो अलर्ट वेधशाळेन दिल्लो। सादारण 40 किलोमीटर नेटान वारें मारपाचो अदमास आशिल्ल्यान नुस्तेमारांकय शिटकावणी दिल्ली। पावसान आमचे कितें झाडां आसलें, कसली झाड ते? बदामा झाडां आसलें,
तें चड व्हडलें जाल्लें तितलें तें माल आसूं तें तितून उरलें त्या पावसा वाऱ्याचें येयलें लायटी हेजेर पडलें सोरेचेर पडलें लायटीचेर सोरेर पडल्यार आमकां आख्खें घर वयता आसलें प्लस तो माड आसलो तें मात सालवार जालें आनी गाडी पोंदा आमची गाडी आसली बोनेटा डॅमेज जाली आनी तरी आसतना ही मनशां मातशें भायर वयतालें बायल आनी म्हणजे चड वयताले तें सालवार जालें तें व्हडलें आसा काल जाल्ल्या पावस आनी वाऱ्याच्या कारणामुळे कुडचडे फायर स्टेशनान आतां पर्यंत 11 एमर्जन्सी कॉलां रिसीव केल्लीं आसा आनी तेतूंतली 9 आमी सद्याक टोटली कंप्लीट जाल्ली आसा आनी 2 जी अंडर सद्याक ऑपरेशनल म्हणजे आमचे कटींग वर्क किंवा जे क्लियरन्स वर्क आसा ते चालू आसा ही जी कॉलां जाला ती आमच्या कुडचडे वाठारांत त्याच बरोबर सांग्यार सावड्ड्या आनी सांग्या ह्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर चडांत चड इफेक्ट जाल्लो आसा आनी हेतूंत भितर जाल्ले कॉलांक भितर जी चड प्रमाणाची कॉलां आसा ती आसा ती कोकोनट फॉलन ऑन रोड ऑर कोकोनट ट्री फॉलन ऑन हावजीस. 12:30 पण न्हिदला ती माझ्या पयलीं न्हिदलेली आणि देडांक 1:45 सुमार ती म्हणाली आग लागली म्हणून भुतीले टाकीतले पाणी घेऊन कळशीन मारून लागली खाटी उजो लागलो म्हणून हांव म्हटलं तूं पयलीं भायर ये म्हटली कशी आयकपा येता ना म्हणून हांव कितें आज काय जोरान पेटोवन म्हटली मातशी कमी आसली न्ही म्हणून हांवें तसो बॅरल घेवन ते पाणी अडवडून मारून उरलो आणि भाग्यान म्हण ताका सांगलें भाग्यान मातशें बेगी म्हणून आग लागला इतकें सांगला बाकी काय बोवाळ करूं हांवें आणि मागीर तेंच्यान येयल्या उपरांत चड आग जाली स्टार्ट कित्याक ह्या वाटेन एक खिडकी आसली ती हांवें फोडली उपरांत आग जोरान पेटोंक लागली. घरान कॅश दवरलेली गोल्ड गेले सगळे आतां आमी एस्टिमेट जावना मात व्हडले एस्टिमेट जाला आमचो ना 18,000 आमकां 17,000-18,000 आसले आमकां खूब लॉस जाला ते आमी म्हणटा गव्हर्मेंट कडेन मागता की बेगीन आमकां ते रिकवर करून दिवपाचें सगळ्या सरान बीन सांगलां की करून दिता म्हणून हेल्प. टोटल तेंचे घराचे लॉस जाल्लेले आसा म्हणल्यार एसी जावं फ्रीज जावं बाकीची जी वस्तू आसली तेंची टोटल कबड तेंचे थोडेशे कॅश आसलेले तेंचे थोडेशे गोल्ड आसलेले सो हे सगळे डॅमेज जाल्लेले आसा भरपूर म्हाका दिसता लॉस जाल्लेले आसा तांकां सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलेले आसा काल फायर ब्रिगेडीनूय येवन गेल्ले आसा हांव फायर ब्रिगेडी कडेन उलयलेलो आसा डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की जे तेंचे लॉस जाला ते तेंच्यांनी हाडून आमकां सांगचें म्हणून सो त्या प्रमाणे तो रिपोर्ट येतलो आनी गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन तांकां एक कॉम्पेन्सेट करून तांकां एक मदत करची अशी मागणी केल्या. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. आमदार गोविंदाची मंत्री म्हूण सेकंड इनिंग बुधवारा ताणें खात्याचो ताबो घेतलो परत एक फावट कला संस्कृती खात्यांत काम करूंक मेळना म्हूण गोविंद उमेदीर बरोबर खेळा खात्याची जबाबदारी उमेदीन करतलो म्हूण गोविंद उलयला. खेळा मळार मोठें योगदान दिवपाची चॅलेंज खंय ताणें घेतल्या. बुधवारा मंत्री गोविंद गावडेन आपल्या खात्याचो ताबो घेतलो. कला आणि संस्कृती खाते परत मेळ्ळे म्हूण गोविंद खोशी. कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय परत एकदा म्हजे कडेन आयिल्लें आसा त्या बद्दल हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत यांचे आभार व्यक्त करता. खेळा खात्यान बऱ्यापैकी कामगिरी करपाचें आव्हान गोविंदान घेतला. खेळा मळाचेर आशिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा हेजें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. हेंकां उर्बा दिवपाची गरज आसा हेंच्या पाठीचेर थाप दिवपाची गरज आसा. हांव कोणाचेर टिका करना जे फाटले कोण स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावन गेले तांकां हांव कोणाचेर टिका करना पूण म्हजें एक वेगळें हांवें स्वप्न बाळगिल्लें आसा गोंयांतल्यान खेळ कडेन धांवचे भारताच्या वतीन ते खेळचे आनी सांघीक कामगिरी आणि सांघिक जो खेळ जो आसा त्याच बरोबर वैयक्तीक जो खेळ आसा जो इंडिव्हिज्युअल जेका आमी म्हणटा स्पोर्ट्स म्हणटात त्या स्पोर्ट्सान सुद्दां कॉन्सन्ट्रेशन करप हें आज तितलेंच म्हत्वाचें आसा कारण आमचे इंटरनल भागांत जर आमी गेले जाल्यार जे इंटलेक्च्युअली स्किल्स जे आसा स्पोर्ट्स स्किल्स जे आसात ते सोदून काडप हें आज आमच्या मुखार चॅलेंज जावन आसा आनी हांव सदांच म्हणटा वी आर हियर टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस वी आर बर्न टफ टू टेक द चॅलेंजीस. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, व्हिटॅमिन ई आणि लेमन.
जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. मडगांव रेल्वे स्टेशनार रेल्वे पोलिसांनी राजस्थानातल्या एका तरणाट्याक 4 किलो 300 ग्राम गांजा सयत उखल्लो. चौकशी करतना ताचे कडेन पिशवेंत 2 पिस्तुलां आनी 18 गुळयोय मेळ्ळ्यो. तो मडगांवां डिलिव्हरी दिवंक आयिल्लो. डिलिव्हरी घेवपी वेळार पावलो ना आनी राजस्थानांतल्यान आयिल्लो थानाराम रेल्वे पुलिसांच्या तावडेंत सापडलो म्हूण सुत्रां सांगतात. रेल्वे पुलिसांनी ताका NCB कडेन दिला. राजस्थानांतल्यान गोंयांत प्लास्टिकच्यो पिशव्यो घेवन आयिल्ल्या ह्या थानारामाक ताचे कडेन ड्रग्स आसत ह्या दुबावान रेल्वे पुलिसांनी उखल्लो. तेन्ना ताचे कडच्यान 4 किलो 300 ग्राम गांजा सापडलो. ताचे कडच्यो बाकीच्यो प्लास्टीक पिशव्यो उस्तिल्या उपरांत तातूंत 2 पिस्तूल आनी 18 कारतुसां मेळ्ळ्यो. Based on specific inputs received from NCB Goa, our RPF Madgaon and along with NCB, they conducted a search raid on this Goa Express, which comes from Delhi. It reaches in the morning. So the search was conducted today morning, and one person was apprehended with 4.3 kgs of ganja, then 2 pistols with 18 live rounds. Then he was handed over to his name is Mr. Thanaram, resident of Barmer, Rajasthan. The accused has been handed over to NCB after proper seizure and Panchanama report. Then since this pistol and some live rounds were seized, the Goa police have also swung into action and they will be registering a case. आरोपी पिस्तुला काडतूस आनी गांजाची डिलिव्हरी दिवपाक म्हूण आयिल्लो. डिलिव्हरी घेवपी पावलोच ना आनी हो रेल्वे पुलिसांच्या तावडेंत सापडलो म्हूण सुत्रां सांगता. पुलिसांनी आरोपीक NCB कडेन दिला. गोंय पुलिसेंतूय केस पावल्या. पुरुटंडा खातीर भीमा पाटील. पेड नेते काणकोणच्या पोता मेरेन बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां सगळीं मोडूंक जाय म्हूण आरजेचो आमदार विरेश उलयला. हायकोर्टान मेर्शे, चिमला, सांताक्रूज बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर पंचायती कडेन स्टेटस आनी कंप्लायन्स रिपोर्ट मागला. विरेश म्हणटा गजाल बरी. हायकोर्टाचे ऑर्ड 2-3 गांवां पुरती न्ही, गोंयभर लागू करात. स्क्रॅप यार्डांचे इशूचेर RG आदी सावन एक्टीव. बोमा स्क्रॅप यार्डां वयल्यान मोहीम सुरू जाल्ली. कांय सुवातींनी स्क्रॅप यार्डांचेर एक्शन सुरू जाल्या. फोंड्या कुटी पंचायतीन स्क्रॅप यार्डां निखळपाची मोहीम सुरू केल्या. ते वटेन मेर्शे, चिमला, सांताक्रूजचे बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर हायकोर्टाची पंचायतीचेर बडी पडल्या. RG म्हणटा गजाल बरी. खरें म्हटल्यार हो बरो एक्शन डेमोलिशन करपाचो, कारण हे इनलिगलिटी आयज खुबशे विलेजींनी चालूच आसा आनी जाय जाल्यार आमी बसून हेल्प करूंक शकता. खंयचे खंयचे विलेजीन आसा जाल्यार आमी ऑलरेडी कितलींशीं लेटरां केल्ली, मागीर तेंचेर एक्शन चड जायनासली, आमकां परत परत फाटीक लागचें पडटालें आनी मागीर एक्शन घेता. सो जेन्ना हायकोर्टान हो निकाल दिल्लो आसा तो आमकां वेलकम मूव दिसता की हे इनलिगलिटीचेर खंय ना खंय एक्शन जाता म्हणून. इनलिगल स्क्रॅप यार्ड्स आसा, लायक कोलवाय स्क्रॅप यार्ड्स आसा, मागीर बोमा आहली, आमी बोमा ऑलमोस्ट 14 स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश केली. आतां चिमला, मागीर मेर्शे ह्या लागीं सांताक्रूज हांगा खुबशीं स्क्रॅप यार्ड आसा. ऑल ओवर गोवा, पेडणेच्या पोतान काणकोण पर्यंत स्क्रॅप यार्डां भरलेलीं आसा आनी ही चालूच आसा. आनी गोंयभर वता वता थंय बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां आसात. कोमुनिदादीच्यो जमनी बळकावन धंदो. गोंयभरचे स्क्रॅप यार्डांचेर एक्शन जावंक जाय. तांकां खरें म्हटल्यार अप्रुवल घेवपाक मेळना. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें कांय ना. थंय कितें कितें लायसन उडयता आनी तें पोल्युशन सगळें लोकांक घेवचो पडटा. सो अशी न्हू की थोडेच कडली, लायक सांताक्रूज, चिमला जावं मेर्शे हे एरियेचीच न्हू, आख्खे गोंयभराची जी इनलिगल स्क्रॅप यार्ड्स आसा ती डेमोलिश जावपाक जाय. आमची एकूच मागणी आसा की एक उडयलो आनी दुसरो उडोवची ना. आतां पळय तुमी कोलवाय पळया, कोलवाय व्हडले व्हडले स्क्रॅप यार्ड आसा. मुद्दम तुमी वचून पळोवचे जे इनलिगली थंय जाल्या आनी कोमुलदाद लँडाचेर एन्क्रोच करून थंय इनलिगल स्क्रॅप यार्ड जाले. ते कंपनीज कशे जाले व्हडल्यो व्हडल्यो आतां थंय. सो तेवूय डेमोलिश करचे म्हणटा ना की थोड्या 2-3 गांवाचे हेच डेमोलिशन करचे न्हू. ऑर्डर आसा ती सगळ्याक करचे आनी सगळे ऑल ओवर गोवा डेमोलिश जावचे. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पिसुल्ल्या कांय वाड्यांक 10 एप्रिला सावन नळाचें उदक पावतलें म्हूण सरकाराची हायकोर्टाक जाप. WRDच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्यांक बरोबर घेवन गांवांतल्या उदकाचे इशूचें मूळ सोदूंक म्हूण इन्स्पेक्शन केलां.
डिटेल रिपोर्ट करूंक वेळ जाय म्हणून सरकारान कोर्टा कडेन प्राज मागलो. सरकाराची विनवणी मानून केस 25 एप्रिलाक दवरल्या. पिसुल्ल्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बसोवंक संबंधीत अधिकाऱ्यांक ऑर्थ दिवची म्हूण एक्टिव्हिस्ट हनुमंत परबान हायकोर्टात जनहीत याचिका घाल्ली. गांवांतल्या उदका पुरवणेचेर कायम स्वरुपी उपाय मेरेन टँकरांतल्यान उदका पुरवण करची म्हूण याचिकादारान मागिल्ले. बुधवारा सुनावणे वेळार गोंय सरकारान तयारे विशीं हायकोर्टाक सांगलें तें अशें. पिसुल्ल्यांतल्या कांय वाड्यांचेर 10 एप्रिलासावन नळ येतलो. पायपलायनीचें काम चालू. WRDच्या अधिकाऱ्यांच्या थळ्यां पिसुल्ल्या इन्स्पेक्शन जालें. डिटेल रिपोर्ट दिवंक वेळ जाय. नळाचें उदक सुरू जाय मेरेन सरकार आनी कांय मायनिंग कंपन्यो गांवांक उदकाची वेवस्था करतले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. याचिकादार म्हणटात टँकरांनी येता तें सगळेंच उदक पिवपाक नासता. सरकारान सांगलां की 10 तारखे पयलीं धाटवडा पिसुल्ले ह्या भागांतलो जो प्रॉब्लेम आसा लोकांक जे उदक मेळना ते जवळ जवळ 10 ते 12 घरांक त्या प्रमाणे शाळेक जे उदक मेळना तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले अशें सरकाराच्या वकिलान सांगलें. त्याच प्रमाणे आमचे वकील आसा गोडे आमचे अनामिका गोडेजी हांच्यांनी सांगलें की पिसुल्ल्या भागान जे आसा जे टँकरचे उदक येता ते पोर्टेबल वॉटर ना तेन्ना आमकां सगळ्यांक पोर्टेबल वॉटर जाय त्या खातीर आमची याचिका आसा. तेन्ना जजान तांकां सांगलें की ही वेवस्था सरकारान करची आनी डिपार्टमेंटान वर्कआवट करची. सो जे जे पॉयंट्स इन्स्पेक्शन जाले ते सगळ्या भागाचेर तेंचे कडेन डाटा आसा ते बेगिना बेगीन तेंच्यांनी आपूण काम करता अशें म्हटलां आनी लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. उदकाचो इश्यू जाता तितले बेगीन सोडयात म्हूण निर्देश दिवन हायकोर्टान केस 25 एप्रिलाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बांदाचें उदक सोडिल्ल्यान बांयो शेतां पेड्ड्यार जातात आनी खार फुटी वाडटात. 12 वर्सां मायज जालीं नुस्तेमार मानशेचें उदक सोडून घालतात. कुंभारजुंवेचो आमदार राजेशान WRD मामलेदार तलाठी आनी ऑफिसरांक व्हरून परिस्थिती दाखयली. मामलेदाराचें एक्शन घेता म्हूण उतर. कुंभारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान पोन्ने गोंय वाठारांत मानशेची पळोवणी केली. कशे तरेन शेतां काबार जातात ते ताणें संबंदीत अधिकाऱ्यांक दाखयले. शेतकार म्हणटात आदलो आमदार शेतकारांचे कानामनार घेनाशिल्लो. सो हेंच्यांनी अंदाधुंदी करून फाटलीं 12-15 वर्सां आख्ख्या शेतांनी आमच्या इपडी वाडयल्या आनी आमचो आतां रिक्वेस्ट आहा मामलेदारा कडेन स्पेशली हें हातीन घेवचें जाता तितले बेगीन ह्या शेतांतलें उदीक देंवोवचें. ह्यो इपडी मारच्यांनी इपडी काडून शेतकाऱ्यांक शेत रोवपाक दिवचें इतलेंच म्हणटा आनी हांव 2 उतरां काबार करतात. एके वाटेन आनी एके वाटेन म्हणजे तशें आयज मामलेदार हांगासर येयल्लो आसा, सॉयल कन्जर्वेशन येयल्लें आसा, WRD हांगा आसले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी अपेक्षा करता की ते बेगीच्या बेगीन चालीक लागतले हो आमचो गांव साल्वार करपाक. नुस्तेमार माफियाचे ह्या फुडें चलचें ना म्हूण आमदारांचे शेतकाराक उतर. सगळे ऑफिसर सगळे येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सॉयल कन्जर्वेशन आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्लें आहा की तेंच्यांनी 100% ह्या 8 दिसां भितर तेंच्यांनी एक्शन घेतले. फाल्यांच्यानूच कॉमेस करतले ते आपण जे कितें डिपार्टमेंटाची जी कामां आहा फाल्यांच्यान कॉमेस करतले आनी आमकां तेंचेर पूर्ण विश्वास आहा. ते कोणाच्याच एका बळी पडनासतना ते काम करून दितले. तांकां फूल हें दिल्लें आसा, आश्वासन दिल्लें आहा तुमी कोणाच्याच एका दबावाक तुमी बळी पडनाका आनी त्या प्रमाणे ते करतले. आनी म्हाका अशें 100% खबर आहा ते बळी पडचे ना आनी ते आमच्या बरोबर रावतले, शेतकऱ्यां बरोबर रावतले. तांकां हेंच जाय. तेंच्यांनी हें सगळें पळोवन तेय अजाप जाल्ले आहा सद्याक की अशें कशें घडलें काय म्हणून. ह्यान पयलीं केन्ना अशें जालें ना कारण हे माफियाचे राज चलताले फीश माफियाचे न्हू ते आतां बंद जाल्लें आहा सद्याक. मामलेदारान खंय कारवाय सुरू करपाचें उतर दिलां. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. नुस्तें जेवात, शीत तोंडाक लायात. एंटीक मार्दोळचो पात्रांव प्रदीप शेटाचें फामाद वाक्य. वेर्णान नामना जोडिल्लें एंटीक मार्दोळ आतां पणजे पावलें. गोंयच्या पारंपारीक जेवणा बरोबर इटालियन डिशूय मेळटल्यो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोविंद गावडे, उत्पल पर्रीकार एक फुडारी एंटीक मार्दोळाच्या उक्तावणाक हाजीर. आपले मान सन्मान आणि हॉस्पिटॅलिटी हो जो शब्द जो आसा तो बरे पर्यंत जेन्ना ताका कळटा त्या वेळाचेरूच म्हाका दिसता बरेचशे कस्टमर जे आसात ते खूब भितर सरतात आनी म्हाका दिसता वेर्णाच्या आनी आमच्या फोंडेच्या अंत्रूज महाजी कॉफी जी आसा तातूंत बरेचसे कस्टमर जोडिल्ले आसात. हांव ताका सगळ्यांक ताका शुभेच्छा व्यक्त करता. गोंय राज्य ही देशाची टुरिस्टीक राजधानी जावची आनी ते जर जातलें आसत जाल्यार इनवॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इज रिक्वायर्ड आनी ते जर आमी गोंयकारांनी केले अतिथी देवो भव ह्या तत्वाचेर
जे प्रदीप फॉलो करता तेणी सांगलें की आपूण गेस्टां मदीं वयता, गेस्टां मदीं तांकां विचारता, तांकां सगळें जेवण कशें आहा कित्याक इतकी आपुलकीपणा दवरता. हे सगळ्या टुरिजम इंडस्ट्रींतल्या लोकांनी करपाचें आसा. एंटीक मार्जोल हे कितें आसता पण तें वेगळे तरेन आसा. आमी सदांच जेवण जेयता आसतना आमी शीत जेवता आनी नुस्तें तोंडाक लायता. ह्या आस्थापनांत तुका उलटे तरेन जेवपाचें, नुस्तें जेवपाचें शीत तोंडाक लावपाचें, कारण ते तरेचें नुस्तें आतां खाल्लें. तुमी नॉर्मली जेवण जेवता तें खंयचें नुस्तें आसलें जाल्यार ताका मसालो एकूच आसता. आमचें तशें नासता. म्हाजे पुद्दा आईन आमकां शिकयल्लें आसा की जें नुस्तें तसो मसालो. आतां हें आस्थापन आमी वेगळे तरेन केलां. म्हाजे पयलीं जुने आसा ते 20 वर्सां जाले वेर्णा केला. त्यानंतर अंत्रुज कॉफी आनी एंटीक मार्जोल म्हणून फोंडें येता. ह्या आस्थापनांत आमी मातसो बदल वेगळो केला. ह्या आस्थापनांत तुमकां गोवन ट्रेडिशनल जेवण मेळटलें, त्या बरोबर इटालियन आनी वेस्टर्न जे आसा ते मेळटले. हांगासर पिझ्झाय मेळटलो, तुमकां बर्गरूय मेळटलो. वेगळे जे पळय वेस्टर्न कंट्री आसात तितूनय आसतले. कारण ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.